नमस्कार. आयच्या ब्रेक अवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमी एक खूप महत्वाच्या इश्यूचेर डिस्कशन करतात आनी तो महत्वाचो इश्यू म्हळ्यार जे आज तुम्ही विधानसभेत आयकलां डिस्कशन ते म्हळ्यार हायर एज्युकेशना वेले. म्हणजे विधानसभेतय आज जे कोण मुख्यमंत्र्यांनी रिप्लाय केला पण जाता तितली चर्चा आनी जाता तितली डीप चर्चा घडये हाजेर जाली नासतली, पण ती चर्चा ह्या माध्यमांतल्यान जावची हो आमचो उद्देश आसा. खंय तरी गोंय एज्युकेशन हब करपाचें म्हूण फाटले 10 वर्सां जालीं आमी आयकतात, पण त्या दृश्टींतल्यान कितें ठोस जाल्ली आमकां दिसना. खरेंच हे शक्य आसा काय कितें आनी हायर एज्युकेशनाच्या बाबतींत गोंय कितली मजल मारपाक शकता हाचेर भासाभास करपाची 2 मानेस्त आसा आमचे बरोबर. पयलीं जे आसात ते म्हळ्यार केपे कॉलेजीचे आदले प्रिंसिपल आनी इक्फायचे आदले प्रिंसिपल प्रभाकर बाब तेंबले शिक्षण तज्ञ, थँक्यू. आनी दुसरे आमचे बरोबर आसात ते म्हळ्यार भाजपाचे आमदार सुभाष फळदेसाय, जांकां स्वता हायर एज्युकेशनाची खूब जाण आसा आनी ह्या विशयाचेर ते खोलायेन उलोवपाक शकतात. हांव सर तुमचे कडच्यान सुरवात करता. सद्याक गोंयांतल्या हायर एज्युकेशनाची परिस्थिती जर एक 2 मिनटां भितर सांगपाक जाली कशें सांगता? ओके, गोंयची पळय हायर एज्युकेशन पळय मॉडेल पळय आसा तो एक्चुअली तो एक बरो मॉडेल. म्हणल्यार हांव म्हणत की गोवा इज लकी टू हॅव दॅट मॉडेल. तो बाकी स्टेडियम दिसना. तो कितें मॉडेल आसा की तो मॉडेल आसा तो पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप. आमी म्हणटात कितें की हायर एज्युकेशनाक चड खाजगी क्षेत्र आसा म्हणून, पूण तूं डीप तर पळोवन तर गेलो खाजगी क्षेत्र अशें ना. इट इज पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप. कित्याक सगळी खाजगी म्हणल्यार कॉलेजींनी आनी जी पळय हायर इन्स्टिट्यूशन पळय आसा तांकां 100% सरकारी ग्रांट मेळटा. म्हणटकर तुगेले पयशे सरकाराचे आनी व्यवस्थापन इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी मॅनेजमेंट व्यवस्थापन मॅनेजमेंट खाजगी क्षेत्राचे. सो हो आमचो मॉडेल. सो त्या मनान आमी लक्की. म्हणजे कितें आसा आमकां खाजगीकरणाची बेनिफिट्स मेळटात आनी टोटल खाजगीकरण जालें ना. सरकाराचो कंट्रोल आसा, फंड सरकार दिता म्हणटा ते नियंत्रणय उरता. सो इन शॉर्ट हो आमचो मॉडेल. सद्याची परिस्थिती तुमकां कशी दिसता गोंयांत? समाधानकारक आसा? म्हळ्यार एक सर म्हणून विचारता, तुम्ही डिस्टिंक्शनां घालतले, फर्स्ट क्लासां घालतले, सेकंड क्लासां घालतले काय 5 क्लासां घालतले? तशें सांग तुका हांव तुका सांगता तितलेंच की म्हळ्यार हायर एज्युकेशन क्षेत्र समाधानकारक ना. समाधानकारक म्हणल्यार कितें आतांची गरजे प्रमाणे जाय तशें ना. कळ्ळें कितें? म्हणजे 20 वर्सां पयलीं परिस्थिती वेगळी आशिल्ली. आतां आमकां शिक्षण कशें जाय की ते शिक्षणांतल्यान भुरग्याच्या आंगाक कला गूण स्किल्स येवपा जाय. सो स्कील एजेंडा म्हणटा तो हायर एज्युकेशनांत ना. मुख्यमंत्र्यान सुद्दां म्हणली पळय की शिक्षण म्हणल्यार फक्त डिग्री घेवप न्ही म्हणून. म्हणजे आमी प्रत्येक वर्सा हे म्हणटात, पूण शिक्षण म्हणजे फक्त डिग्री पुरतेंच उरलां. जून आयलो की आमी फक्त डिग्री आनी तुगेलो पर्सेंटेज म्हणून एडमिशन घेतात. दुसरे जापसालदारकी पळय आसा, अकाउंटेबिलिटी त्या शिक्षण क्षेत्रांत सामकी ना. व्यवस्थापनाकय ना. जे पळय ते मेन ह्युमन रिसोर्स पळय आहा ते शिक्षक म्हणटा पळय आहा तांकांय जापसालदारकी ना. जापसालदार कोणाकय ना. आनी सरकार अनुदान दिता म्हणून ही परिस्थिती बरी. म्हणजे सगळ्यांक सॅलरी टायमार मेळटा, सगळ्यांक सॅलरी बरी स्केलीची मेळटा. पूण वायट गोष्ट इतली बरें आसतना अकाउंटेबिलिटी ना ही एक वायट गोष्ट. 2 मुद्दे आहात. पयलीं म्हळ्यार अकाउंटेबिलिटीच्या मुद्द्याचेर आमी येवयाच. मुख्यमंत्री हे एक अशे राजकारणी जे दर वर्साक शिक्षणाच्या मुद्द्याचेर तळमळीन उलयतात. तांकां गांभीर्य खबर आसा हें तातूंतल्यान दिसता. पूण ग्रावंड रियलिटी जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना त्या दृश्टींतल्यान घडये तांचेर वजन खूब आसा, इश्यू खूब आसात घडये आसूं, पूण शिक्षणाचेर अजून मेरेन तसो थर्स्ट दिल्लो आमकां दिसना. आनी हायर एज्युकेशन बिकम्स व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज अल्टिमेटली युअर क्रीम गेट्स क्रिएटेड थ्रू दॅट. कितें दिसता तुमकां? तुम्ही म्हणटा ते कांय प्रमाणात तातूंत भितर तथ्य आसा, पूण आमी जेन्ना हायर एज्युकेशनाचे विचार चिंतता तेन्ना इन्स्टंट रिजल्ट्स तुमकां केन्नाच येवचे ना. आयज मुख्यमंत्र्यान जे प्रायमरी एज्युकेशन सुदारपा खातीर कांय योजना केल्ली आसात तातूंतल्यान इफेक्ट्स आसात ते एक 10 वर्सांनी हायर एज्युकेशना भितर दिसतले. आयज आमी कितें तरी मॉडेलिटीज घालतले. आयज आमी कितें करपाक शकतात हायर एज्युकेशना भितर गायडलायन्स आसा. तुमी म्हणलें तशें अकाउंटेबिलिटी ना. ह्या गोष्टीचेर मातशी कडकसाण आनी चड कडक आसा जर जाय जाल्यार ते फुटपाकय शकता. म्हणून स्लोली बट म्हणजे आमच्यो गायडलायन्स आसात, शिक्षकाच्यो जबाबदारी कितें आसात. आमी पळयतात की इतकी फॅट सॅलरी घेतले आसतना तुमी जर एक दीस जर किंवा एक्स्ट्रा आवर्स करून तातूंत भितर रिगरसली जो विकर स्टुडंट आसा ताका अप टू मार्क हाडपा खातीर कितें तरी करपाची गरज आसा. हे फक्त सॅलरी आनी ओवर टायम ह्या हातूंत भितर लॉस जावपाक जायना. आमचे भितर टीचर आसात ते व्हेरी इंटेलेक्च्युअल आसात. तुमी पळयलें जर जायत प्रत्येक कॉलेजींनी आयज डॉक्टरेट केल्ले PhD केल्ले टिचर्स आसात. पूण आमी आमचे बेस्ट दिवपाक शकता काय कितें? वेदर वी give the best to the education sector is totally different than the other services. एक गजाल जी आसा सुभाष मुद्दमा विचारता कारण आता जे डॉक्टरेट केल्ले PhD केल्ले दोतोर आहात ते एक वेगळे जनरेशनाचे
सदांच ह्या दिसांनी कंप्लेन जी आयकूं येता आमकां, जी आंदोलनां जातात ते म्हळ्यार नवीन भुरगे जे शिक्षण क्षेत्रा भितर येतात, BEd करतात, D.Ed करतात, तांचो मेन हेतू आसता कितें की हाफ डे काम, फूल डे पगार, वेल्यान सुटी म्हणून टिचरीचो जॉब बरो. अरे टिचर म्हणटा तो घटक जो प्रॅक्टिकली समाज घडयता, तो ही गजाल चिंतून BEd आनी D.Ed जावपाक शकता काय कितें? हांव हेच सकाळी मुख्यमंत्र्यांनी ताचेरच भर दिल्लो आसा. आमी टिचराचें एक क्षेत्रच वेगळें, हांव उदोवन सांगतालें तें ह्यो सर्विसीस हे सेवा दिवपाचें क्षेत्र आसा. हें तुका खंय तरी आपलें पोट भरपाचें जातलेंच, पूण तातूंतल्यान हांवें म्हणटात की पयलीं ऋषिमुनी बी कितें आसताले ते तशें दिताले शिक्षण, थंय वचून दवरताले आनी तांचे कडच्यान गुरुदक्षिणा म्हणून शेवटाक मेळटाली. आयज एक दीस एक म्हयन्याची जर गुरुदक्षिणा जर 7 दीस लेट जाली जर जायत जाल्यार हांगा हाजेर वतात. आमी पळयतात की BEdच्या जे टिचर्स 4 म्हयन्या खातीर घेतिल्ले तांणी ह्यू अँड क्राय करून हांगा इतके हाजेर वचपाक गरज नाशिल्ली. कारण आयज आमी ते पळोवपाक जाय, क्वॉलिटी जर हाडटल जर जायत जाल्यार भुरग्याच्या शिक्षणा कडेन आमी प्रामाणीकपणान वो जो कोण एंटर जाता, हांव एक नर्सीस म्हणटा, ह्यो नर्सीस आसात त्यो क्वॉलिटीज तांचे भितर आसपाकच जाय. टिचर्साच्या प्रोफेशना भितर सरता ती सर्विसे खातीर भितर सरता हो एटिट्यूड आसपाक जायना. आमी एटिट्यूड चेंज केले जाल्यार आतां आमी डिमांड करता पळय प्रत्येक इस्कॉलांनी प्रत्येक कॉलेजींनी कावन्सिलर आसचो म्हणून. म्हणल्यार ताजो हेतू कितें की सरकारान आनी एक पोस्ट दिवचो आनी एक टीचर कावन्सिलर म्हणून अपॉयंट करचो आनी सगळें कावन्सिलिंगा काम आसता सगळें टिचरांनी सांगपाचें ताका वचून मेळ म्हणून. म्हजे कोतान कितें प्रत्येक टीचर हो एक कावन्सिलर. हांव अर्थशास्त्र शिकयता पूण हांव कावन्सिलर न्ही असो न्ही. सो तुका जर एक बरो टीचर जावपाक जाय यू आर ए कावन्सिलर आनी मागीर तूं सब्जेक्ट आसता एक्सपर्ट. एड करपाक सोदता तुमचे सारके हांवें खूब फावटी तुमचे लेक्चर्स आयकल्ले आसात, खुबशे एक्सपर्ट्स एज्युकेशनल एक्सपर्ट्स आसात आनी ते गेले जर जाय ते मोटिवेशन जे पळय टिचराक जाय, टिचराच्यो जबाबदारी भुरग्यां कडेन कितें आसात, टिचराची अकाउंटेबिलिटी कितें आसा हें जर आनी ताका मोटिवेशन आमी कित्या खातीर करतात हें ताच्या मनान पडपाक जाय आनी तें उत्स्फूर्तपणान येवपाक जाय. हाच्या खातीर हे रिसोर्स पर्सन हे सेपरेट आयडेंटिफाय एक सेलच आसपाक जाय एज्युकेशन सेक्टरा भितर. थंय कावन्सिलर म्हत्वाचो. हांव एक म्हणन की तातूंत भितर एक सेलच असो डिफायन करपाक जाय जातूंत भितर मोटिवेशनल टॉक्स दिवपी टिचींग क्षेत्रा भितरले एक रिटायर जाल्ले किंवा सरकारी सेवे भितर नाशिल्ले किंवा आयज तांकां हो सेल करून एक्सपर्टां कडच्यान तांकां टायमली ही हें जावपाकच जाय. आयज त्या प्रमाणान ट्रेनिंग टिचरांक जायना. खंयचीय गोश्ट आसा पळय न्ही ती ट्रेनिंग जाले नंतर ते मोटिवेशन एक 6 म्हयने टिकपाक शकता, परत ते लॅप्स जाता, परत ताका घेवपाक जाय. जशें प्रायव्हेट खाजगी कॉर्पोरेट सेक्टरान जे पळय ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स ट्रेनिंग पळय आसा ते लेवलाचे शिक्षण क्षेत्रांक जायना. म्हाका एक सर सांगात की मेन गजाल जी आसा ते मागीर इंजिनियरींग जावं किंवा मेडिकल जावं, आमी सदांच गव्हर्नमेंट म्हणटा की 150 जागे वाडयले, हांगा आनी 100 जागे वाडयले. अशी परिस्थिती आसा काय कितें की आमची जागे वाडटात बट क्वॉलिटी ऑफ टिचर्स एंड टिचींग आनी क्वॉलिटी ऑफ स्टुडंट्स ही वाडना. थंय आमी खंय तरी आमचे जागे वाडले म्हण चड भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आसतली, क्वॉलिटी ऑफ स्टुडंट्स आनी क्वॉलिटी ऑफ टिचर्से भितर फरक पडना. सांगता पयली गोश्ट म्हणल्यार जागे वाडयतात आमी आनी म्हजे कोतान जागे आनी खूब वाडपाक जाय. कित्याक खंयचेय म्हणजे कोणाकय जर उच्च शिक्षण जर घेवपाक जाय ताका जागो मेळना, सीट मेळना म्हण तें उच्च शिक्षण उरपाक जायना घेनासतना. गोंयचें उदाहरण घेत जाल्यार आतां पळय एक मेडिकल एज्युकेशन घे. मेडिकल एज्युकेशन म्हणजे अशें आसा की जागो मेळपा ना हेंच गृहीत धरपाचें. इट शूड नॉट हॅपन. म्हणजे 92% पडटा 91% जागो मेळना बिकॉज ती सीट कमी आसात. दॅट इज नॉट ए प्रॉपर थिंग. दॅट मिन्स म्हणजे आमी एक जनरेशन पेड्ड्यार करतात. सो जागे म्हणजे नवे तयार जावपाक जाय. आतां इंजिनियरिंगाक खूब जागे तयार जाल्यात पूण आनी तशी बाकीचे खूब गोश्टी आसात. पब्लीक रिलेशन्स धर, हॉटेल मॅनेजमेंट धर, कळ्ळें कितें म्हणटा, मागीर परफॉर्मिंग आर्ट्स धर, मागीर मिडिया धर, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया धर, ही खूब क्षेत्रां आसात जातूंक उच्च शिक्षणाची गरज आसा. आनी वेळ करपाक जाय ते जागे वाडोवपाक. एक तें जालें. मागीर क्वॉन्टिटी वाडटा म्हूण क्वॉलिटी देंवत अशी न्ही. क्वॉन्टिटी वाडयन पसून आमगे देंवत आसा. कळ्ळें कितें म्हणटा. सो क्वॉलिटी वाडोवपाक स्टेप्स जेन्ना हांव जापसालदारकी म्हणटा न्ही, जापसालदारकी म्हळ्यार एक यार्ड स्टीक हांव सजेस्ट करपाक सोदता. आनी ती यार्ड स्टीक अशी की उच्च शिक्षणा भितर तुगेलें प्लेसमेंट एश्युरन्स म्हणटा तें कंपल्सरी आसचें. आनी जेन्ना तूं प्लेसमेंट एश्युरन्स कंपल्सरी करता तेन्ना वेवस्थापनाची म्हळ्यार शिक्षकाची, ते प्रिंसिपलाची आनी फूल मॅनेजमेंटाची जापसालदारकी वाडटा की फायनली हो प्रॉडक्ट तो मार्केटांत ताका प्लेसमेंट जावपाक जाय. हांव अशें म्हणना की 100% प्लेसमेंट
पूण 75% प्लेसमेंट जावपाक जाय. वदोळ आमचे मुख्यमंत्र्यान एक्झाम्पल दिली. म्हाका दिसता कोणी प्रश्न विचारिल्लो जातलो पण तो उदाहरण दितालो की इंजिनियरींग कॉलेजी भितर अमके कंपनीन अमके घेतल्या अमके न ती उदाहरण पळय आसा तर दॅट इज पीस हांव जेन्ना पळय जापसालदारकी म्हणटा प्लेसमेंट म्हणटा ती एक सोशल सर्व्हिस म्हणनी ती एक प्रायमरी ड्युटी हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन. म्हाका एक गजाल सांगात, हांव येता तुमच्या मना परत. ही जी प्लेसमेंटाची गजाल आसा पण प्लेसमेंटाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जर आमी वेवस्था तयार केली थंय नोकरी मेळप हें प्राधान्यक्रम आसतलो, थंय ज्ञान मेळोवप हें प्राधान्यक्रम उरचो ना न्ही. मेळ्ळ्या ज्ञानाचो पुरेपूर फायदो इंडस्ट्रीक जावपाक जाय. एक गजाल आसा, आमी टिचरां भितर मेळ्ळा तें ज्ञान आमी परत एक फावटी तें ट्रान्सफॉर्म करतात दुसरे स्टुडंट्स घडोवपा खातीर. आतां हे स्टुडंट्स घडयले जर जायत आनी तें ज्ञान जर तातूंतच उरलें जर जायत आनी इफ इट इज नॉट युटिलायज फॉर अ प्रॅक्टिकल पर्पज तें वेस्टच जालें ना. ह्या खातीर ज्ञानाचो फायदो प्रॅक्टिकली इन युसेज जावपाक जाय. आयदर एक समाज घडोवपा खातीर जाय नाल्यार एक समाजा खातीर लागपी जी घडवण आसा तातूंत भितर खंय तरी एक इंडस्ट्रीन वचपाक जाय, तातूंत चालीक लागपाक जाय, एक कॉम्प्युटर क्षेत्रां भितर तो आसपाक जाय, कितें तरी त्या ज्ञानाचो उपयोग आसपाक जाय. एक दीस मनीस सगळें ज्ञान घेतलो आनी परत पोनाक वतलो तेन्ना तें पास ऑन जाल्लें आसपाक जाय, ताजे इफेक्ट्स समाजाक